वयर 2 दीस गजाल आयकपा येता की मांद्रा एक डबल मर्डर जावपा लागलो एका रशियनान 2 जाण रशियनान बायलांक मारले. म्हाका दिसता तें अशें की मारपी रशियन तो ताणें रशियेक तांकां मारूं ना कित्याक थंय डिफिकल्ट मारपाक. गोंयान इजी. गोवा इज अ सॉफ्ट स्टेट. सो रशियेच्यान तो गोंया आयलो आनी गोंयान ताणें मारले आनी ताका पसतले अशें ताणें चिंतून ताणें मारले. आनी नाजाल्यार तूं म्हाका एक्सप्लेनेशन दी. भायल्यान आयिल्लो मनीस भायल्या लोकांक भायल्या प्रदेशान भायल्या देशान वचून मारता. सो दीस इज एक्सपोर्टींग मर्डर मरे. हां सो आय डोंट अंडरस्टँड वॉट इज दीस. द ओनली वे इज दॅट ही हॅड अ प्रिसपोजिशन दॅट गोवा इज अ सॉफ्ट स्टेट वेन इट कम्स टू लॉ अँड ऑर्डर. लॉ अँड ऑर्डर इज कोलॅप्स्ड अँड हील गेट अवे विथ इट. दॅट्स वाय ही डीड इट हियर. पूण तो म्हणटा की आपल्यान आनीकूय 10 जाणांक मारल्या ते मागीर आनी दोज आर ब्लायंड केसीस which Goa government doesn't even are not even aware. We don't even have missing persons cases in that area. So what is this? This is a joke on the Goa government. पण LIB बीन आमचे आसा न्हू ते कितें ते करता. कितें करता आतां सरकार आसा. सरकार म्हणटी वस्त आहा गोंयांत. हो म्हाका प्रश्न पडला. आज हांवें पेपरार वाचलां की कोणाक थ्रेट आहा म्हणून आमदारांक कितें 13 आमदारांक कोण त्या बाबा आमदारांक कितें थ्रेट आनी कितें आय रियली डोंट नो. गोंया रे गव्हर्मेंट म्हणटा ती वस्तूच ना. गव्हर्मेंट म्हणटा ती वस्तूच ना गोंयांत. गव्हर्मेंट आशिल्लो जाल्यार भायलो मनीस येवन गोंयांत मारपाचो तो रावपाचो आपल्या गांवांत वचून तांकां मारपाक न्ही राग काडपाक. तो हांगा कित्याक काडटा की हांगा कितेंय पचता म्हणून. कितेंय पचता न्ही थंयसर चोरी ती पळयली ना. तो सुशेगाद हांगा गेलो खंय तो पार्राक गेलो सकाळीं येवन चोरून गेलो. मिसाक गेल्ले लोक काजराक गेल्ले लोक सगळ्यांक चोरले ताणें. बिंदास चोरतात ते. कांय जावचें ना म्हणून खबर आहा तांकां. म्हणजे बाबा आनी एक गजाल तुवें म्हटलें पळय 15 आमदारांक थ्रेट आहा. 40 15 आमदारांक अशें गोंयाचें 15 लाख पॉप्युलेशन म्हणजे काय प्रत्येक गोंयकारांकूय थ्रेट आसतलें न्हू. ना लोकप्रतिनिधींक जर थ्रेट आहा पळय लोकप्रतिनिधींक एक की खरेंच आमचे असले मनीस उलोवपी आहा जे सरकाराची कातरबाजी करतात. पोटांतल्यान तिडक BJPच्या वर्करांक बी आमची येता आसतली. जे भशेन गाळी बी घालतात पळय आमकां ते फेसबुकार बी तातूंत थ्रेट आसूंक जाय म्हज्या असले मनशाक पयलो पळय ना कितें आतां हे कोण बाबा आमदार अशे तांकां थ्रेट आहा. हे कोण ते म्हाका कळपा जाय. म्हाका खबर ना कोण आहा ते. ऑपोजिशन उरला कितें इतले आहा ते फायंड आउट करतले तुमी हेच्या बद्दल 100% करतलो. घालपा लायता RTI. तुमकां कशें येयले थ्रेट म्हाका थ्रेट एवरीडे येता. आमी तशे भिवपाचे मनीस न्ही. हांव आर म्हणजे कडेन आर्म आहा घेवन भोंवता म्हणून. कोण आयलो जाल्यार पयलीं ओडयता म्हाका मागीर फुडले फुडें. तुमी सेक्युरिटी मागल्या ना सेक्युरिटी हांव आतांय सेक्युरिटी मागूंक ना. पयलींय मागूंक ना. मंत्री आसतनाय बी म्हजी सेक्युरिटी म्हणटा आमचे कोण अशें हे आसताले हांव तांकां म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी मी हाडना आमी आहा तशे बरे आहा. आनी हांवें कोणाक तोपी घालूंक ना. चड करून लोकांक जी थ्रेट आसता पळय तोपयो घाल्ल्यो ताजी थ्रेट आसता. तोपयो घालतकर मागीर पुलीस घेवन आनी बॉडीगार्ड घेवन भोंवचें पडटा. हे लोक येता मागपाक दिल्या ते काम जावना परते दी म्हणून. हें म्हाका असले परिस्थिती म्हाका ना. सो देवा दयेन हांव बरो आहा. तुमकां थ्रेट कितें म्हणून येता कितें मेसेज आमकां थ्रेट येतात बेजिकली बेस्ड ऑन वॉट वी स्पीक अँड बींग अ वोकल क्रिटीक ऑफ द गव्हर्मेंट अँड द गव्हर्मेंट बींग सो स्ट्रॉंग अँड हॅविंग अ केडर हू इज ओपनली एग्रेसीव. सो तशेंच गाळी बिळी घालून ते आसता. रुलिंगांतले थोडे मिनिस्टर आहा ते आपणाची प्रायवेट सेक्युरिटी घेवन हय ते सगळे बाउन्सर राज न्ही. ते बाउन्सर राज आहाच. ते बाउन्सर घेवन भोंवतात. कित्याक रे भोंवतात. लोक यू हॅव टू बी एक्सेसिबल मरे. कित्या खातीर भोंवप ते बाउन्सर हें सगळें दिल्ली कल्चर. हें आमचें कल्चर न्ही गोंयांत. गोंयांत जर तूं 2 वरांचेर रातचो म्हाका फोन येता लोकांचो आनी कसलो आसता फोन तितलो व्हडलो अर्जंट न्ही पूण रातचे 2 तुजो फोन येता. आरे बाबा तुका तें सांगलें म्हाजें अजून खूब ना. भायल्यान बी येता. आमी पळय मरे टायम आतां कितें 2 जालीं पळय. दोगांकूय न्हिदप ना काय म्हणून. हां सकाळची 2 रातची दनपारची म्हणटा हांव. कळ्ळें आनी अशें गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. पीपल नो इच अदर. वॉट इज अ बिग डील. इतले व्हडले बॉडीगार्ड इतले तुका प्रोटेक्शन घेवन भोंव आनी CMाक आनी प्रोटेक्शन आहा तें पळोवपाचें आहा.
आनी ते आनी हाडला मरे तेणी ते लँड मायन्स आनी ते जॅमर्स ते कितें इट्स टू सम फॉर समथींग कॉल्ड एन IED म्हळ्यार इम्प्रोवायज्ड एक्सप्लोजीव डिवायस ताका जॅम करून ते डिटोरेट जावंक दिवप ना दॅट्स द प्रोसिजर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.